संदेश सोम्या तुझो घेऊन तुझे दूत जाऊन वयता काळोख भोवतीचो निवारून उजवाड तुझो फांकयता. Erga tuka sumia Jesu, ogla tuka sumia Jesu. Jesu Christ dei mogo ciabo băinino, tumca borosicia suartecă, swagată, suswagată. आज आम्ही नियाळो वेताव जुवाव केल्लें उगडापण 15वो आवासवर आनी आमकां वेळ आसल्यार 16वो आवासवरी आज आमी नियाळटले. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा तुका अर्गां वगळापांनी वाकाणणी दिता. आयचे दिसा आमी नियाळची सुवार्ता आमकां पेकोवन हाडून दी, आमकां आशिर्वाद हाडून दी आनी आमच्या जिवितांतलें उणेपण आमकां पयस करून दी. आमचो भावार्थ बरोसो घट करून दी. ह्या कोविडाच्या कश्टांच्या काळार आसल्या आमकां पिडेशिडेंत हांव सुटका दिवं दी. विशेष बापान तुजे सर्गीची जाणवाय तूं आमकां दी म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बायबल तुमचे लागीं आसल्यार तुमी काडी येत. आमी जुवांव केल्लें उगडापण 15वो आवासवर वाचया. उपरांत हांवें सर्गी आनी एक वोडू आनी विचित्र कुणां देखली. 7 देवदूत 7 कर्गां घेवन आसले. ही निमाणी कर्गां, कित्याक तांचे वरवीं देवाचो क्रोध संपूर्ण झरी जावंक आसलो. तेदुआ उज्यान बुरशिल्ल्या आरशाचो एक दर्या कसो म्हाका दिसलो. मोनजातीचेर, तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवाच्या अंकेचेर जैत वेल्ले ते आरसेच्या दर्यावेळेर उबे आसलेले म्हाका दिसले. तांणी आपल्या हातांनी देवाची स्तुती करची विणी धरलेली. देवाचो सेवक जावन आसलेल्या मैजेचे आनी ते शेळयेचें गीत गावन तांणी म्हळें, सर्वेस्परा देवा, सर पदवेदारा वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां. सर जनांगाच्या राया, नितीचो आनी सताचो वांटो तुजो. सर्वेस्परा, तुका भियेनातलोलो वा तुज्या नांवाक महिमा दिनातलोलो कोण आसा? कित्याक तूं एकलोच पवित्र, सर्व जनांगां तुजे हुजीर येतलीं आनी तुका आराधन स्तुती करतलीं, कारण तुजी नितीची कृत्यां स्पश्ट कळीत जाल्यांत. उपरांत सर्गी देवाच्या उगडापणाचो तंबू उक्तो जालो आनी 7 कर्गां घेवन आसलेल्या 7 देवदूत त्या तंबांतले भायर सरले. नितळ आनी उसळटा तसल्या सणाच्या वस्तूर ते न्हेसलेले आनी हर एकल्याच्या हरद्या भोंवतणी भांगाराचो एक पाटो बांदलोलो. तवळ त्या 4 जिव्यां भितरल्या एकल्यान ससनाच्या ससनाक जी येतल्या देवाचो क्रोध भरलेली 7 आयदनां हाडन त्या 7 देवदूतांक दिली. तेदुआ सगळें देव मंदिर देवाचे महिमे आनी ताचे पदवेतावन उपसल्ल्या कठीण दुरान भरलें की 7 देवदूत लागीं आसलेली 7 कर्गां संपता पर्यान देवाच्यानच देव मंदिरा भितर प्रवेशूंक जालें ना. म्हाका भाव भयणीनो, आमी आयचें हें वाचप नियाळचें जाल्यार आज आमी पळयता 7वी तुत्तुरीचो 4थो भाग 15वो आवासवर वळ 1 तावन 8. The 7th trumpet in detail. The seventh bowl and the judgment आमी पळयता. हें सक्कड 15 1 तावन 16 21 पर्यंत हें आमी पळयता. त्या खातीर हांगा एक निती फैसल कशें जाता गी म्हणून तें पळयता. हांगा थोडे विशय आमी नियाळचे जाल्यार पयल्यान पयलें हांगा आमी पळयता सर्गी झडतेशें दृश्य आमकां हांगा दिसता. द सायन ऑफ जजमेंट इन हेवन. आनी दुसरें जावन आमी पळोवचें जाल्यार द रिजन फॉर जजमेंट, झडतेचें कारण कितें म्हणून आमकां हो आवासवर सांगता. हांगा कितें सांगता म्हळ्यार विश्वासी अंतुक्रिस्ता मोनजात वरवीं दग देतली आनी मारतीर मोरतेली. ह्या अंतुक्रिस्ता वरवीं ह्या मोनजाती वरवीं भावार्थी ती कितें जातली, दग देतली आनी मोरून पावतली. The reason for the judgment, believers will be martyred by the beast or antichrist. आनी ह्या दुसऱ्या अंशांत सबार आमी अंश पळोवचे जाल्यार हांगा कितें सांगता की म्हळ्यार देवाच्या सद्रे मुखार उज्यान बरशिल्ल्या आरशाचो एक दर्यो कसो म्हाका दिसलो. देवाच्या सद्रे मुखार उज्यान बरशिल्लो
आरशाचो एक दर्यो कसो म्हाका दिसलो. विल बी बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड ऑन द सी ऑफ ग्लास. म्हणजे हे जडते खंय जातेली. आनी दुसरें मोनजातीचेर मुर्तीचेर तिच्या अंक्याच्या नांवाचेर जैत वेल्ले. म्हणजे तांकां सलवयल्ले आपणाच्या भावार्थाद्वारे. दे विल बी विक्टोरियस ओवर द एंटी क्राइस्ट. तिसरें विल बी गिवन हार्प्स. म्हणजे देवाची स्तुती करची विणी धरलेली. म्हणजे विशेष तांकां स्तुती करचे भाग मेळटले. म्हणजे विशेव आनी स्तुती रेस्ट अँड प्रेज तांकां मेळटले. आनी आमी मुखारसून पळोवचें जाल्यार दे विल बी सिंगींग द सॉंग्स ऑफ विक्टरी. ते सकट जैताचें गीत गायतले. कोण जैते वंजल्ले जेजू देवाक फाती येवचे मोनजातीचेर जैत वेल्ले ते जैताचे गीत गायतले. आनी आमी पळयता कोणाक हे जैताचें गीत गायतले ते एक गिता रुपार आसा. आमी अशें पळोवचें जाल्यार सर्वेस्परा देवा सर पदवेदारा वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर जानांगाच्या राया नितीच्यो आनी सताच्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा तुका भियेन नातलो वा तुज्या नांवाक महिमा दिनातलो कोण आसा. कित्याक तूं एकलोच पवित्र सर्व जनांगा तुजे उजीर येतेली. म्हणजे सर पदवेदार देवाच्या वर्त्या कृत्यां खातीर ते कितें करतले गितां जैताची गायतले. टू दी ऑलमायटी गॉड फॉर हिज मार्वेलस वर्क्स. दुसरें सर जनांगाच्या रायाक टू द किंग ऑफ सेंट्स ऑर नेशन्स दे विल सिंग प्रेज. देवाची स्तुती करतले. आनी मुखारसून पळोवचें जाल्यार कित्या खातीर ताच्या नितीच्या आनी सताच्या वाटां खातीर. फॉर द ट्रूथ अँड जस्टीस ऑफ हिज वर्क्स. त्या खातीर ते स्तुती गायतले. आनी तशेंच मुंदरून आमी पळोवचें जाल्यार कोणाक स्तुती गायतले सर्वेस्पराक. आनी महिमा ते ताच्या नांवाक दितले. सर्वेस्पराची भिरांत ते धरतले. म्हळ्यार दे विल गिव प्रेज टू द लॉर्ड टू द फियर अँड टू द ग्लोरी ऑफ हिज नेम. ताच्या नांवाक आनी ताच्या देवभिरांतीन देवाक ते वाखाणटले. हांगा मुखार आमी पळोवचें जाल्यार कोणा तावन तांकां आशिर्वाद मेळटले. फॉर ऑल पवित्र आनी नितीवंत देवाक आराधन करतले. कोण पवित्र आनी नितीवंत देवाक आराधन करतले. सर जनांगा आराधन करूंक ताच्या उजेर येतली. म्हळ्यार सर जनांगा ताच्या उजेर येतली. टू द होली अँड द रायचियस गॉड फॉर ऑल नेशन्स शॅल वर्शिप हिम. त्या सगळी जनांगा ताका आराधन करूंक येतली. मुखारसून आमी ह्या वाचपान पळोवचें जाल्यार देवाची जर्त देंवन येतली. द जजमेंट ऑफ गॉड विल बी कमिंग डावन कोणा वयर. आनी कशें गी म्हणून आमी हांगा पळयता सर्गी देवाच्या उगडापणाचो तंबू उक्तो जातलो. उगडापणाचो म्हळ्यार रिव्हील्स. देव ताचें कितें म्हणटात ताची सकत आमकां उगडापी करता. द डोर ऑफ गॉड्स प्रेझन्स इज ओपन्ड. आज आमकां क्रिस्त मरिफात देवाची प्रसन्नता पळोवंक साद जाता. आनी दुसरें 7 कर्गां घेवन आसलेले 7 देवदूत त्या तंबांतले भायर सरले. पळयात 7 कर्गां घेवन आसलेले मुखले आवाज स्वर आमी पळयता 7 कर्गां खंयची गी म्हणून. The seven angels come out from God's presence with the 7 plagues. आनी तिसरें जावन 7 देवदूतांक देवाचो क्रोध बोरलेल्या आयदानां दिल्ली. क्रोधान बोरलेली ती आयदानां दिल्ली. क्रोध बोरलेली आयदानां दिल्ली. कोणाक 7 देवदूतांक. The 7 angels are given 7 bowls of judgment. आनी निमाणें सर्गीचे दार आनी सलवासावांचे दार बंद केले. The door of heaven of salvation is closed. आमी पळया हो 16वो आवास्वर आमी मुखार देवाच्या क्रोधाच्या आयदानां विशयान सांगता आमी नियाळया. तेदुआ त्या देव मंदिरांत तावन त्या 7 देवदूतांक अशें फरमायतलो एक व्हड ताळो हांवें आयकलो. व्हड ताळो हांवें आयकलो वसा आनी देवाचो क्रोध बोरलेली ती 7 आयदानां संवसाराचेर वता. आनी कसली आयदानां संवसाराचेर वता. पयलो देवदूत गेलो आनी ताणें आपलें आयदान संवसाराचेर वतलें. पयल्या देवदूतान आपणाचें आयदान संवसाराचेर वतलें. तेदुआ मनशाचो गुर्त घेतलेल्यांचेर वा तिचे मुर्तीक आराधन करतल्यांचेर
रेंदी बोरलेली ओड ओड रुवां उदेली, रेंदी बोरलेली रुवां उदेली. दुसऱ्या देवदूतान आपल्या आयदान दर्याचेर वतलें. पयल्यान संवसाराचेर वतलें, दुसऱ्यान दर्याचेर वतलें. दर्याच्या उदकाक सगळे जिवेशी मारलेल्या मनशाच्या रक्ता बरी जालें आनी दर्यांतल्यो सर जिव्यो मोरून गेल्ल्यो. तिसऱ्या देवदूतान आपल्या आयदान न्हंयचेर आनी उदका झरीचेर वतलें. आमचें उदक सगळें रगत जाल्लें. तेदवा उदकाचेर अधिकार आसलेलो देवदूत अशें म्हणटलो तें हांवें आयकलें. आदी आसल्या आनी आतां आसलेल्या भाग्यवंता हें फैसाल दिवन आपूण नितीवन म्हूण तुवें दाखयलां. भक्तांचें आनी प्रवादेचें रगत वरायतेल्यांक तुवें रगतच पिवूंक दिलां, तें तांकां फावो. आनी उपरांत विदितावन असो ताळो जालो तो म्हाका आयकलो. सर पदवेदारा सर्वेस्परा देवा, तुज्या फैसालांनी सत आनी नीत आसा. तुज्या फैसालांनी सत आनी नीत आसा. त्या देवदूतान आपल्या आयदान सुर्याचेर वतलें. म्हळ्यार सुर्याचेर पयल्यान संवसाराचेर, दुसऱ्यान दर्याचेर, तिसऱ्यान न्हंयचेर आनी चवथ्यान सुर्याचेर वतलें. आपल्या उज्याच्या धगान मनशाक करपोवंक ताका फरमाण जालें. सुर्याच्या धगा वरवीं मनीस सगळेच उकडून गेले आनी कर्गां धाडूंक पदवी आसलेल्या देवाची ते निंदा उलयले. पूण आपलें मन बदलून देवाक तांणी महिमा दिली ना, मन बदलूंक ना. पांचव्या देवदूतान आपल्या आयदान त्या मनजातीच्या शिंयासाणेर शिंयासाणार वतलें. तेदवा तिचें सगळें राज्यच अंधकारान बुडलें. मनशांनी आपल्या कश्टां आनी दुखींनी आपल्यो जिबो साबल्यो. तांणी आपल्या गायां आनी दुखींक लागून सर्गीच्या देवाची निंदा केली. पूण आपल्या कोट्या सालींक पाट करना नवे जिणयेक ते परतोवंक नात. कोट्या जिणयेंत नवे जिणयेक ते येवंक नात. तांची गत कितें जाली पळया. सव्या देवदूतान आपल्या आयदान युफ्राते न्हंयचेर वतलें. युफ्राटीस न्हंय युफ्राते न्हंयचेर वतलें. उदेंतीतावन येतेल्या रायांक न्हंयंतल्यान सारकी वाट जाली. आनी हांवें माणक्या बरी दिसता तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले. त्या महासर्पाच्या, त्या मनजातीच्या आनी त्या फटकिऱ्या प्रवादाच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले म्हाका दिसले. हेच आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले देवसार. हेच ते 3 आत्मे संवसारार सगळ्यांनी भोवून सर्वेस्परा देवाच्या व्हड दिसाच्या झुजाक संवसाराच्या सर्व रायांक एकठांय करतले. पळय सत्रायकर, एक सोरा बरी हांव येतलो. जो कोण आपूण विणगो पडनये आनी आपली लज हेरांक दिसनये म्हणून न्हेसून जागरण करता तो मनीस बागीस सई. आनी हेब्रेव भाशेन आर्मागेद्दोन म्हणटात त्या सुवातेर रायांक तांणी एकठांय केले. शेकी 7व्या देवदूतान आपल्या आयदान वाऱ्यार वतलें. तेदवा देव मंदिरांत आसलेल्या शिंयासणांत हांव एक ताळो आयकलो. ताणें म्हळें सगळें काबार जालें. तितल्यार जगलणी धांवली, गाज आवाज जालो, गडगडे मारले आनी एक व्हड भुंयकांपणी जाली. तसली भुंयकांपणी मनशाकुळाच्या चरित्रेंत येदोळ पर्यंत जावंक ना. भिरंकूळ भुंयकांपणी ती. महाशार 3 वांटे जावन पासाळ्ळें आनी हेर जनांगाची शारां कोसळून पडलीं. देवान महाबाबिलोन असो उगडास केलो. आपल्या पेटलेल्या क्रोधाचो वायन ताका पियोंक लायलो. सर्व द्वीप पळून गेले आनी दोंगर पर्वत सगळे लिपले. व्हडले व्हडले खरे 40-50 किलो जडायचे मळबारतावन मनशांचेर पडले. ह्या खऱ्यांच्या कर्गाक लागून मनशांनी देवाची निंदा केली, कारण तितलें भिरांकूळ कर्ग तें. हें बारीक सोंपें आसा आमकां समजोवंक कशें हें कर्ग घेता गी म्हणून. आमी नियाळया इल्ल्या गुंडायेन नियाळचें जाल्यार हो 16वो आवासवर ओळू 1 तावन 21 आमी पळयता. 21 हांगा 8 पॉयंट हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. हांगा कितें जाता की म्हळ्यार देवाची क्रोधाची आयदानां, ती 7 आयदानां, क्रोधाची आयदानां. कसो देवाचो क्रोध येता म्हळ्यार उगडापण जाता आमच्या जिवांक. पयलें एक व्हड ताळो आयकलो. वसा आनी देवाचो क्रोध भरलेली ती 7 आयदानां संवसाराचेर वता. The great voice crying, "Go pour out the wrath of God upon the earth."
म्हणजे एक व्हड ताळो आनी तो ताळो कोण आयकलो आमच्या जुवान आयकलो तो सांगता वसा आनी देवाचो क्रोध भरलेली ती आयदनां संवसाराचेर वता आनी आमकां कळीत आसा हांवें तुमकां वाचलें पयलें आयदान संवसाराचेर वतलें द फर्स्ट बाउल अपॉन दी अर्थ खंय वतलें भुमीचेर वतलें पयलें आयदान आनी तें कितें जालें हांगा आमी पळयता जडत जाली खंयची कितें जडत जाली थंय रेंदी बोरलेली व्हड व्हड रुवां उदेली म्हळ्यार रेंदी बोरलेली व्हड व्हड रुवां उदेली म्हणजे कसो अधर्मी असो नाश जाता गे म्हणून हांगा आमी पळयता कसो देवाचो क्रोध देवन येता गे सिराकाचो ग्रंथ 5 सांगता देवा कडेन बोगसाणे आसले बऱ्यो क्रोधी आसा आनी आज उगडापें करता तो क्रोध हांगा त्या जजमेंटांत अल्सरा सोर्स म्हळ्यार रेंदी भरलेली व्हड व्हड रुवां उदेली आनी ती कोणाचेर हू इज द ऑब्जेक्ट वर्शिपर्स ऑफ द बीस्ट मनजातीक आराधन करतल्यांचेर देवसाराक आराधन करतल्यांचेर देवाक नेगार करतल्यांचेर देवान दिल्ली भुवी देवा खातीर अर्गां दिनासतना ह्या भुवेंत त्या अंकराक आराधन करतल्यांचेर तांचेर हें कर्ग येतलें त्या खातीर हें कर्ग मारेकार जातलें हीं कर्गां येतना आमी भियोन नजो आमी भावार्थान जियेल्यार फूड केल्यार देव आमकां जैत दितलो आमी पळयता दुसरें कर्ग म्हणजे दुसरें आयदान कितें केलें दुसरें द सेकंड बॉल तें खंय वतलें दर्याचेर वतलें अपॉन द सी दर्याचेर वतलें आनी कितें जजमेंट थंय फैसल कितें जालें सी बिकम्स एज ब्लड दर्याचें उदक रक्तबरी जालें पण दर्याचें उदक रक्तबरी जायत जाल्यार थंयच्यो जिव्यो नाश जातल्यो आनी मनशाक एक कठीण कश्ट जातले आनी कोणाचेर दर्यांतल्यो सर जिव्यांचेर ऑल सी क्रिएचर्स म्हणजे ती सर देवाचे जडते काल त्या वतलें आयदान आनी सर जिव्यो नाश जातल्यो तिसरें आमी पळयता हांगा द थर्ड बॉल चवथें आयदान हें तिसरें आयदान आमी पळयता कितें तें आयदान न्हंयचेर आनी उदका झरीचेर अपॉन फ्रेश वॉटर्स न्हंयचेर आनी उदका झरीचेर वतल्यार कितें जाता पिवूंक उदक ना झर रावता आनी त्या खातीर हें फैसाल कितें जाता तांचें उदक सगळें रगत जालें तुमी पळय आतां हीं कर्गां हांगा आनी आमी कर्गां पळयता कशें इस्रायल परजेक देवान कर दाखयली हीं कर्गां कांय नवीं न्ही कित्याक मनीस जर देवाक विधेय जायना देवान दिल्लें सल्वासांव तो जियेना हें तीर्प येतलें तुमी चिंतू बरो आतां कठीण आसा कश्ट आसात तुमी भियेनाकात कित्याक तिसरें कर्ग उदकाचेर न्हंयचेर झरीचेर येतलें आनी ती जडत जातली उदक सगळें रगत जातलें कारण देवानूच हें तीर्प दिलां कितें म्हळ्यार हें देवानूच दिलां कुनये वरवीं रक्तपात केल्ल्या खातीर बिकॉज ऑफ मर्डर आनी देव सत्यवंतू आनी नितीवंतू जावन आसा म्हणून दाखोवंक बिकॉज गॉड इज ट्रू अँड जस्ट त्या खातीर तुमी चिंतूंक नजो आमी देवाच्या फैसालांत हांव झडटेत हांव एस्केप जाता म्हूण हांवें आनी तुमी चिंतूंक सादच ना कित्याक ताणें आमकां रचला तो दया दाखयता आतांचो काळ दयेचो कृपेचो काळ त्या खातीर आमी भरवोसो सांडिनासतना जिये जाय आनी तुमी मुखारसून पळयशात जाल्यार चवथें आयदान हें चवथें आयदान सुर्याचेर वतलें पण आमी म्हणटा सूर्य कोणाक आपडूंक जायना पूण देवाक जाता हो देवदूत चवथें आयदान सुर्येचेर वता द फोर्थ बॉल इज पोर्ड ऑन द सन कितें जडत जजमेंट कितें हांगा ए स्कॉर्चिंग हीट उज्याच्या दगान मनशान करपोवंक परमाण जालें पण कितें जालें उज्याच्या दगीन मनशान करपोवंक परमाण जालें हांगा आमकां कळीत आसा उज्याची दग म्हळ्यार कितें गे म्हणून आनी कारण कितें म्हणजे उपराटी आनी दारूण काळजाची ही पोरजा म्हणजे रेबेलियस अँड हार्डन्ड मॅन कित्याक उपराटी आनी दारूण काळजाची देवाचे उतर ते स्विकार करूंक ना देवाच्या कितें म्हणटात देवाक महिमा दिवंक ना मन जाती फाटल्यान धांवले सैताना फाटल्यान धांवले ताचें आराधन करूंक गेले आनी आतां ते हांगा भोगतात
आनी हाजें रिएक्शन कितें जातलें, प्रतिक्रिया कितें आसतली. सर्गींच्या देवाक तांणी निंदा केली. पण आज कितलेशे जण देवाक गाळी दितात. हांव खंय केस काडून गेल्ल्या कडेन म्हाका केल्सी विचारी लागलो, म्हजी वळख आहा ताका. तो म्हाका म्हणटा, फादर हें कित्याक कर ग, देव खंय गेल्यात आतां. तो क्रिस्तांव, देव खंय गेल्यात. हांवें म्हळें देव खंय वचूना, देव आसल्या कडेन आसा, देव शांत जावन आसा. हें कर्ग आमी फेस करीचे आनी आमी हातूंत जैतेवंत जायचे. आतां देवाक दुरसोन फायदो ना. आमी देवाचो उगडास काडिनासतना जियेल्या ह्या संवसारांत आनी काडलेली आसात जाल्यार आमी मागया. देव एक दीस न्ही एक दीस हातूंत आमकां भायर हाडटलो आनी आमकां एका तराची कश्ट अनुभव जोडूंक मेळटले. आमी धैर्य सांगचें नाका. आनी तेंच आमी हांगा पळयता, मॅन ब्लेम गॉड. पळया आज कितलींशीं जाणां देवाक पुरतात. कित्याक हें कोवीड येयचें, कित्याक हें अशें जायचें, कित्याक तें तशें जायचें. सर्गींच्या देवाक निंदा केली. तांणी देवाचेर शिराप घालो आनी देवा थंय परतले नात. आज आमी तशें केलां गे. आज आमी निंदा केली जाल्यार आज आमी आमकां वाचता. आमी पश्चाताप पावोवचे, आमी देवा थंय फाटीं येयचे. पांचवें आमी पळयता कितें, फिफ्थ बॉल, पांचवें आयदान, अपॉन बीस्ट थ्रोन ऑर किंगडम, म्हणजे मनजिस्तीच्या शिंयासणाचेर वतलें. मनजात म्हळ्यार सैतान, ताच्या शिंयासणाचेर म्हळ्यार ताची राजवटकी चलोवच्या त्या व्यक्तींचेर तांकां आतां अनुभव जोडूंक मेळटा. कित्याक तांणी देवाक विरोध ते चल्ले. आनी हांगा फैसल कितें, जडत कितें, थंय एक दाट अंखार आनी थंय एक आगनी म्हणटात, कस्ट ते थिक डार्कनेस अँड आगनी. म्हळ्यार थंय सगळ्या राज्यांतच काळोख आनी ते कस्ट. कोणाक? मनजातीचेर आनी देवाक पातये नासलेल्यांचेर, अपॉन द बीस्ट अँड दी अनगॉडली. त्या मनजातीकी शिक्षा आनी देवा पातये नासल्यांक ही शिक्षा, हो क्रोध देवान येतलो. प्रतिक्रिया आनी कितें रिएक्शन. तांणी देवाची निंदा केली. पळया चवथ्या आयदानांत वतानाय तांणी केलें. आतां पांचव्यांनी देवाची निंदा केली. देवाक शिराप घालो आनी कोट्या सालींक पाठ करूंक ना. पण जाल्यार कठीण काळीज, कोट्या सालीक पाठ करूंक ना. मॅन ब्लेम गॉड, दे कर्स अँड डू नॉट रिपेंट. मुखाचे भाव भयणीनो, मुखारसून आमी पळयल्यार सव्या आयदान कितें, अपॉन द युफ्रेटीस रिवर, म्हणजे युफ्रेटे न्हंय वयर हो देवदूत तें आयदान वता. आनी हाचो अर्थ कितें? हांगा जडत युफ्रेटीस ड्रायड अप, म्हणजे युफ्रेटे न्हंय सुकोवन गेली. आनी कारण उदेंतितावन येतेल्या रायांक न्हंयतल्यान वाट जाली. उदेंतितावन येत्या रायांक वाट जाली. टू अलाव ए ग्रेट कॉन्फेडरेटेड एमंग men to cross, न्ही की तांकां आर्म्स टू क्रॉस ऑर आर्मी टू क्रॉस, तांकां क्रॉस जावंक उदेंतितावन येतेल्या रायांक न्हंयांतल्यान वाट जाली. आनी हांगा कितें जाता पळयल्यार आमी त्या महासर्पाच्या, त्या मनजातीच्या आनी फटकिऱ्या प्रवादाच्या तोंडांतल्यान मणके बरें दिसता तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले. मणके बरें दिसता तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले. द सोर्स or moving spirit behind the confederation evil spirits. आणि आम्ही पळयता the great day of God and is judgment. म्हणजे कितें जाता, ह्या घडीतसो दीस देवाचो ओडू दीस, देवाचे जैत. आनी आमी ते पळोवचें जाल्यार हांगा देव आपणाच्या लोकांक परजेक जागवण दिता, वॉर्निंग दिता, जागवण दिता, जागी रावा. कित्याक जागी रावा? द वॉर्निंग ऑफ गॉड टू हिज पीपल टू स्टे अवेक, म्हणजे तुमी नाश जायनातले बरे. त्या खातीर जेजू केदाळे सांगता म्हळ्यार आयती रावा, जागी रावा. तो दनी केदाळे येतलो तुमकां कळीत ना. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, द प्लेस ऑफ द ग्रेट बॅटल, झुजाचो व्हडलो जागो, आर्मागेद्दोन म्हणून त्या जाग्यार व्हडलें झुजू चलतलें. आनी हांगा आमी पळयता 7वें आयदान तेखूय वता. द सेवेंथ बॉल आमी पळयता 7व्या देवदूतान आपल्या आयदान वाऱ्यार
वाऱ्यार वतलें आमी पळयता पयल्यान भुंयचेर दर्याचेर न्हंयचेर आनी मोनजातीचेर आनी तशेंच आमी पळयता सुर्याचेर आनी तशेंच उपराते न्हंयचेर आनी वाऱ्याचेर वतलें पण आज वाऱ्या वरवीं आमी जियेता आमकां वारें जाय वारें पाड जायत जाल्यार आमी मरता थोड्या दिसा आदी आंध्र प्रदेशान थोड्या वर्सां आदी 1984 म्हणून दिसता भोपालांत विशान येयला म्हणजे पॉयझनस गॅस हें जाताना कितलोसो लोक मेलो आनी कितें जाता तेदुवा देव मंदिरांत आसलेल्या सिंहासनांत हांव एक ताळो आयकलो सगळें काबार जातलें एवरीथींग इज फिनिश्ड गॉड्स थंडरींग अनाउन्समेंट इट इज डन आतां हें संपूर्ण जालें आनी हांगा आमी दुसरे रितीन पळोवचें जाल्यार देवाच्या महिमेचो शेवट तितल्यार जगलवणी धांवली गाज आवाज जालो गडगडे मारले आनी एक व्हडू भुंयकंपणी जाली महाशहर 3 वटें जावन पासाळ्ळें आनी हेर जनांगाची शहरां कोसळून पडलीं सगळें नाश जालें म्हणजे देवाक पातये नातलेल्यांचो आनी शहराचो नाश जालो त्या खातीर जेजू घडये घडये सांगतालो हें शहर नाश जाता तें जेरुसलेमाक ते प्रवादान जेरुसलेमाक मात्र न्ही आज आमकांय आमी सांगूंक पुरो म्हजो गांव आमचो गांव व्हडलो आमच्या गांवांत ते पुरो सवलत आसा हें सवलत आसा काय आसतात त्यो पुरो क्रोध आज हांव चिंता एक आयदनांत वतुल्लें ह्या संवसाराचेर जावं पुरो एक मारेकार पिडा क्रोध आनी त्या वरवीं आज कितलोसो लोक वळवळटा कोणाकी नियंत्रणाक येना कोणाकी एक सोदून काडूंक एक वॅक्सिनेशन जाणू आयना कित्याक मनीस देवातावन पयस घ्या लागीं एक सवाल आमी विचारी जाय आनी आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करी जाय कित्याक ह्या संवसाराचें वार्ता ह्या न्यूज आमी पळयतना आमकां कळटा कितें घडटा ह्या संवसारांत म्हणून द फेनोमेना ऑफ गॉड्स ग्लोरी नेचर ब्रेक्स लूज विथ वायलंट स्टॉर्म्स and a great earthquake completely destroys the godless world and its critics. It destroys the godless world and its critics. या 7व्या आयदनाच्या विशयांत उलयतना आमी मुखार पळोवचें जाल्यार बाबिलोना वयर देवाचें फैसाल कोणा वयर बाबिलोन शहर महाफतकान पडलें शहर आनी त्या शहरा विशीं मुखल्या अवस्वरांत 18व्या अवस्वरांत या 17व्या आमी ताच्या विशयां वाचतले हांव The judgment wrath upon Babylon. Babylon वयर देवाचो क्रोध आनी फैसाल आनी पृथ्वीचो नाश द ब्रेकअप ऑफ द अर्थ सर्व द्वीप पळून गेले आनी दोंगर पर्वत लिपलो पळय थोडे फावटी आवरेतना सगळे दोंगर पर्वत लिपचे आमी पळयता हें आनी एक भयानक जावंक आसा हांगा दाखयतें आसा ताका सांगता अशें घडतें आसा ताणें कितें उगडापणान पळयल्लें एकस्पटी घडनातले काळा काळा घडते आसा रिमाइंड करते आसा जावं पुरो फायनली एक दीस सगळें नाश जातलें आनी नवी पृथ्वी नवी आकाश नवी भुवी ह्या नवो सर्ग ताणें सांगलेले परी जातलो आनी हांगा आमी पळयता मुखारसून व्हडले व्हडले करे मनशाचेर पडले द ग्रेट हेल स्टॉर्म म्हणजे व्हडले व्हडले करे ते सुमार 40 किल्यांचे व्हडले व्हडले म्हळ्यार करे पडोन ते नाश जाले आनी प्रतिक्रिया मनशांनी कितें केली मनशांनी देवाची निंदा केली खोट्या सालीन तांणी पाठ करूंक ना हाचो संदेश इतलोसो ते देवाच्या पर्जेक दग दितात पूण तांकां मेळची दगदवणी कठीण देव ओगीच रावोंक ना देव ताचें फैसाल दितलोच ती घडी तो वेळ तो देवा कडेन आसा आनी हें फैसाल देव कशें करतलो ही 7 आयदनांद्वारे आमकां तो उगडापणांत दाखयता मगच्या भाव भयणीनो पूण कितें केलें मनशांनी देवाची निंदा केली खोट्या सालीक पाठ करूंक ना पळया केदळा सुर्याचेर मोनजातीचेर तशेंच हे आयदन वाऱ्याचेर वतना मनशान देवाची निंदा केली आज आमी देवाची निंदा करची न्ही देवाक अपमान करचें न्ही देवाच्या मोगान आमी जिये जाय देवाच्या कृपेन आमी जिये जाय म्हूण आमकां आपोवणें आयची ही कितें म्हणटात वाचपां आमकां दितात तरी दोनी वाचपां आमकां भरोसो दितात आमकां भरोसो कित्याक दितात म्हळ्यार आमी बरें जिवीत जिये जाय आनी आमी बरें जिवीत जियेना जाल्यार आमकां जागवण दितात कशें ह्या बऱ्या जिवितांत देव आमच्या पक्षाक रावता गी आनी देवा सांगात आमी रावतना जैतेवन जाता गे म्हणून आमकां हांगा कळीत करता तर एक घडीभर आमी मागया सर्वेस्वर बाबा गणित का कुळदारात घर गांव वगळापानी वाखाणी दिता आज हे दोनी आवास्वर आमी वाचले 15वो आवास्वर आनी 16वो आवास्वर
आनी तो सांजुवांक तुवें केलें उगडापणू आनी तें उगडापणू आनी तें फायसाल 7 आयदनां विशांत तुजें जजमेंट तुजो क्रोध कसो अधर्म्याचेर आनी तुज्या सेवकांक कश्टितल्यांचेर आनी ह्या संवसारांतच बुडोवन गेलेल्यांचेर देवाक विसरलेल्यांचेर येतलेंगी म्हणून तुवें आमकां सांगून दिलें. आमी देव निंदा करनाशें आमची असकत काही पातकां ओडण्यो सकट तुका समर्पण दिता. आमकां जैतेवन कर, आमकां पवित्रतेच्या सत्तेन भर, आमच्या जिवितांत आमची मोत आत्मो ही कूड तुका विधेय जावचें बरें कर. आमी बरोसो सांडिनासतना ह्या संवसारांत घडचें हें झुजू जांबरो आवरू वादळ मारेकार कर्ग हाका आमी भियेनासतना धैर्यान फूड करून करपा दी. असले मारेकार कर्गांत तावन पिडेन तावन वैरसांत तावन तूं आमकां आमच्या परजे कुटुंबाक तूं राख. एखाद्या वेळा आमकां कितेंय सोसूंक मेळटा तें क्रिस्ताच्या सक्तेन सोसूंक आत्म्याच्या बळान सोसूंक ताच्या द्वारे आमी तुका पुरपूर नासतना देवनिंदा करतना करिनासतना तुजें तें येवंक आमकां भाग फावो कर. जेजू तुज्या नांवान आमकां जैत दी, तुज्या उतरान आमकां भलायकी दी, तुज्या रक्तान आमकां सुटका दी. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजू शोमो गादियेसीसा म्हज्या खातीर आमच्या येसूस्पर्शा पंगडा खातीर आमच्या DCC खातीर विशेष मापाना मागया आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह YouTube ह्या पंगडा खातीर. आमेन.